हर एका कविता फेस्तांत एका परबायाची रिवाज असा एका महान कवी संगी मुलाखत ताच्या कवितेविषयी कवितेन ताच्या जिणेन गेल्ल्या प्रभावाविषयी अशी जायती सवालां हांगासर चलतली आनी परिसंवाद चलतलो आमच्या मध्ये काय तसंच नूतन सकरवांडे फामाद कवयित्री आणि मानस एडी सिक्वेरा तांच्या मध्ये काय हांगासर म्हजी जिणी म्हजी कविता म्हणल्याविषयी परिसंवाद चलत असताना ह्या कार्याची या कार्यक्रमाची ह्या मानेस्तांची वळख करून तो मानेस्त विल्यम पायस ट्रस्टी कविता ट्रस्ट हाका उलो दिता. म्हजी जीण आणि म्हजी कविता हो एक संवाद कवी आणि कवीच्या जिणयेचो अणभोग. कविता जिणयेतान उपजता आणि कवीच्या जिणयेच्या अणभोगच कवितेंत मिसळून येतात. या विषयाच्या संवाद चलोवंक आमचे मध्ये आसात गोंयची नामनेची कवयित्री नूतन सकरदांडे आणि या संवादाचे सुकान घेता फामाद कलाकार आणि कवी एडी सिक्वेर. कविता ट्रस्टचो अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगस नूतन भाई सकरदांडेक एक फुलांचो बुको दिवन स्वागत करूं मागता. तशेंच एडी सिक्वेराक फुलांचो तुरा दिवन वितोरे कारकड स्वागत करून विनंती करता. 1995 इसवेंत जिनी जाली कस्तुरी आणि 2010 इसवेंत पासवर्ड कविता संग्रह प्रगट जाला. तिची लेखना आणि मोठवेकाणयो सबार नेमाळे आणि उजवाडाक आयल्यांत. तन्मयोदुल ओडिया भाशेंतलो तिने बूक कोंकणीक तर्जुमो केला. DMFI फाउंडेशन अवॉर्ड कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार बिंबू पुरस्कार ऑल इंडिया पोएटर्स कॉन्फरन्स अवॉर्ड हिका फावो जाला. तिचे बूक नाही असताना हेरांचे 5 कवितेचे बूक तिने उजवाडाक हाडल्यात. नूतनबाई म्हजी जीण आणि म्हजी कविता संवादाक तुका स्वागत मागता. या संवादाचो सुकान धरता नामनेचो नाटकिस्त चित्रकलाकार आणि क्रियात्मक ग्राफिक आर्टिस्ट कोंकणींतलो एक मलगडो कलाकार. ताची छाती चित्रकलेंत रंगमंचेर निर्देशनांत कवाणां बरोवच्यांत कार्यनिर्वहन करच्यांत आणि गांवच्यां सयत ताणें येदोळो सुरू ताकन जाल्या. कोंकणी कोंकणू विलपी रबिंबासाच्या संगाता ताणें 1990 आणि 70 आणि 100 इसवेतावन 1990 म्हणसर 100 विल्फी नायटाची यशस्वी कार्यनिर्वहन करून कोंकणी लोकांच्या काळजांत बसलो एडी सिक्वेर रंगतरंग नाटक पंगड 1982 इसवेंत सुरू करून कोंकणी रंगमंचेत विभिन्न प्रयोग केल्ली कीर्त एडी सिक्वेरीक फावो जाता. परत 2015 इसवेंत रंगतरंग नव्या पंगडाक बांदून रंगमंचेर सेवा दिवन आसा. कलेच्या सेवेंत जिणी चलोवचे एडी सिक्वेराक तृप्ती संतोष मेळोवन म्हूण आशेवन आयच्या संवाद कार्याक तुका स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरो दनपार तुमकां समेस्ता. म्हज्या बराबर बसल्या एक देण्यावंत कवयित्री. देणे म्हळ्यार कितें, ताचो अर्थ कितें, देणे कोण कोणाक दिता, देणे कोणाक लाभता. म्हज्या 2 दोळ्यांतलो एक दोळो तुका दिलो. म्हज्या 2 दोळ्यांतलो एक दोळो तुका दिलो. तुज्या कुड्ड्या दोळ्यांक नवी नदर मेळो म्हणून. आतां एकाच दोळ्यांत म्हाका आख्खो संवसार दिसता. ही म्हजी उतरां न्हय, ही उतरां म्हजी न्हय. देण्याक एक नवोच अर्थ नवी दिशा दिवची ही मोलादीक उतरां आसात एका कवयित्रीची, एका स्त्रियेची, एका नामनेच्या कवयित्रीची. ती आसा आमच्या मुखारच. अक्षरांनी शब्द गुंतून शब्दांच्यो वळी करून त्या वळींची कविता गुंची अपूर्व सकत आसली, एक देणे आसली. देण्यावंत गोंयची कवयित्री बाय नूतन सकरदांडे. तुमकां समेस्तांच्या तर्फेन हांव परत बरो स्वागत मागता. देव बरें करूं. बाय नूतन, सांगा. तुमचे जनन 1950 इसवेंत गोंयांतल्या मार्सेला गांवांत जाल्लें. शिकाप BA सनद. ताचे उपरांत CIIBची एक पात्र.
ताचे उपरांत तुमी कवींक कसलोच संबंद नातल्या बँकांत पयशे मेजच्या कामांत पंजाब नॅशनल बँकांत फाटल्या 25 वर्सांत तुमी वावर केला. तुमच्या आपुरबायेचें कुटुंबा जिवीत तुमकां तुमच्या तोंडार हांसोस पळयतना कळटा तुमचें सुकाळ कुटुंबा जिवीत. तुमचें लगीन 1806 इस्वेंत 1806 इस्वेंत नामनेचो कवी बरोवपी साहित्यकार अरुण साखरदांडे हांचे लागीं जाल्लें. देणें जावन ह्या लग्नाचें देणें जावन तुमकां दोगां भुरगीं न्ही गे, दोग चेडके हय हय. खंय आसात ते? अखिल तो हैदराबाद असता आहा. आणि हैदराबाद तो डेलॉयट ह्या कंपनी सॉफ्टवेअर इंजिनियर. त्या शिवाय तो ISB हैदराबाद हांगा MBA करता एक्सटर्नली. म्हणजे तो शिकता आनी जॉबूय करता. आणि धाकटो म्हजो चलो आसा यशांक, तो BTech आणि सुरतकर हांगा लागीं सुरतकर आसा पळय थंय BTech जाला तो. आणि तो आतां युनिवर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया सॅन डियागो हांगा मास्टर ऑफ इंजिनियरींग MS करपाक गेला. 4 म्हयने पयलींच गेला. ओके सर बरें मागता आमी सगळे की तांची जिनेसांक आतां नंदन जावन दी म्हणून न्ही गे. हय आतां बरें करूं. वय कितें सांगूंक जाय ना ना, वय वय सांगा. दोगूच जाणां म्हाका दोगां चेडवां अन्नी. तुम्ही लकी. आमी तुम्ही वय लकी, तुम्ही लकी. देणे हय पूण म्हाका अशें बरें आसा की तुमी सांगल्या बरी एक दोळो दुसऱ्यांक दिलो कुड्ड्याक इश्ट मेळोन दी म्हणून. म्हाका देणें अशें आसा की हांवें दोनूय दोळे म्हजे दिवचे पडटले दोनूय भुरग्यांक. आतां येता तुमचें साहित्यीक जिवीत न्ही साहित्यीक कवी जावन साहसीक साहित्य जिवीत हांवें म्हणुया. तुका बाय नूतन भुरग्यापणारच वाचची आशा आसली, वाचपाची बरोवपाची रूस आसली. कितें वाचताली तूं भुरगेपणार? भुरगेपणांत हांव कुमार, चांदोबा, किशोर अशें वाचतालें म्हणजे त्या वयाचेर. आणि मागीर उपरांत मातशें व्हडलें जातकच अंकस्त्री म्हणजे तेन्ना आमी मराठीत चड वाचतालें. आनी आमचें घर आसा पळय माशेलान ताच्या घरा म्हणजे क्रॉस आमकी ऑपोजीट क्रॉस केल्यार तूं लायब्ररीन पावता. आनी तेन्ना लायब्ररीचो टायम सांजचो 4 ते 6. तेन्ना हांवें मागीर इश्कोल सुटून सांजचे 4 ते दार उगडटा काय वाट पळोवप लायब्ररीची, लायब्ररीन वचप. आनी थंय हांवें सगळीं मासिकां मराठी कथा कविता थंय वाचपाक सुरवात केली. म्हणजे तशें म्हाका दिसता की तें जर वाचनालय म्हज्या घरा मुखार नाशिल्लें जाल्यार म्हाका इतली वाचपाची संदी आनी आवड निर्माण जावची नाशिल्ली. अशें म्हणजे खेळ उणें वाचप चड. बरेंच. आनी तुमी तुमच्या जीन जाली कस्तुरी बुकांत अशें बरयलें तुमी एक बरें पद गायलें म्हणून तुमकां इस्कोलांत प्रशस्ती लाभली, बक्षीस मेळ्ळें पुस्तक डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांचें जायाच जागे. उपरांत तुमच्या भयणी घरा तुमी तुमच्या हातीन पडलें पुस्तक माधव बोरकाराचें संवर. आनी ह्या पुस्तकांक लागून तुमी कोंकणी कवयत्री जाल्लें म्हूण तुमी सांगिल्लें आसा. ह्या पुस्तकांक लागून म्हणजे कितें म्हळ्यार तातूंत कितें तुमकां आसलें तें तुमकां कविकान सोडून पडलें? तें म्हाका जायाच जागे पळय पुस्तक आसा तें इश्कोलान मेळूंक ना. तें आमचे एक माशेलान मान्यपुणो म्हणून जात्रा जाता. त्या बापायचो इश्ट आमगेर येतालो आनी तो आयले की ताणें म्हाका सांगप आगो एक बरें पद म्हण गो. तर ताणें तें हांवें एक बरें पद म्हळें म्हणून म्हाका एक पुस्तक दिलें. तें जायाच जागे आशिल्लें मनोहर बाबाचें. तेन्ना म्हजे कवितेचो म्हणजे कविता वाचतालें पूण कोंकणी कवितेची गोडी म्हाका लागून आशिल्ली. आनी ते हांवें पयलीं कविता वाचल्या बरोबर हांवें त्यो रोखड्योच सगळ्यो कविता वाचून काडल्यो 1-2 आनी तातले म्हाका खूब ताजी गोडी आनी ताजे शब्द आनी आशय हांव ताज्या मोगान पडलें. तेन्नाच्यान कदाचित हांव कविता बरोवंक लागलें आसत. त्या शिवाय इश्कोलानूय आसतना कितें जातालें रफ बूक आसता पळय ताज्या फाटल्या पानार अशें कितें वळी सुचल्यो की बरोवप साद्यो म्हणजे यमक लावन एक आशिल्लो ससो सामको पिसो किंवा टिचरीचेर बरयतालें मास्तर आमचो मारकुटो तकलेन मातसो तिरकुटो अशें म्हणजे केन्ना केन्ना तकलेन आशिल्ल्यो त्यो 2-4 अशें बरयतालें पूण ताका कविता म्हणटात काय ना तें म्हाका खबर नाशिल्लें.
मी सगळीं जाणां तशीच करता आसतली दाखोवपाक लज दिसता दुसऱ्याक ते हांव अशें बरोवन दवरतालें अशी म्हजी सुरवात जाली. हय. आनी तुमचो भाव आशिल्लो श्री गुरुदास ताणें तुमकां प्रोत्साह दिलो. हय हय आनी त्या भायर गोंयचे सबार कवी आसात बरोवपी आसात तांणी कांय तुमकां उत्तेजन दिलें. हय खूब सगळ्यांनी दिलें. म्हणजे लक्ष्मणराव सरदेसाय हय. ते हरशीं व्हड कथाकार पूण ते एकदां अशेंच आमगेर आयिल्ले थंय आगो तूं कितें बरयता म्हणून हांवें ताका म्हणजे डायरी तो म्हणपा तूं बरें बरयता मुगो बरय आं बरय तूं फुडें जातलेंच तूं कवयत्री. हांवें कवयत्री बी कांय जावचें ना बेश्टें बरयता अशें सांगलें. पूण ताणें म्हाका प्रोत्साहन दिलें. दुसरें म्हाका मनोहर बाब सरदेसाय तांणी दिलें. आनी चड म्हळ्यार म्हाका पुंडलीक नायक आनी हेमा नायक जी आमच्या माशेलाच्या जर 7 किलोमिटर अंतर रावता वळवय म्हणटा थंय म्हणल्यार ताजे ते हेमाचो चित्रंगी म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो त्या ग्रुपांत हांव तेन्ना सर्तींनी कविता बी बरयतालें म्हणटकच तांची वळख जाली आनी ते लागीं आशिल्ल्यान तांगेर येवप वचप. म्हाका आतांच्या भुरग्यांक एकूच सांगूं जाय की पयलीं आमी कशी न्ही म्हजी कविता कोणें वाचची कोणें साहित्यिकान म्हाका गायडन दिवचें बरी आसा काय ना अशें सांगचें अशें आमी खूब आशेतालीं आनी कोणें आपयल्यार रोखडी वतालीं तांगेर. पूण आतांच्या भुरग्यांनी म्हाका ती वता काय ना तितलो वेळ दिता काय ना कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स तें आसा काय ना तेजो म्हाका दुबाव येता अशें. कित्याक म्हणजे आतां तरी म्हाका आतां इतलीं वर्सां बरयता म्हणजे कोण म्हजे कडेन येवन ह्यो आपल्यो कविता आपूण जावना मातश्यो वाचून सांगशीत बरी आसा कितें आसा गायड अशें म्हजे कडेन तरी ना ना फक्त कॉलेजींनी जर तांकां प्रोजेक्ट दीत सेमिनार दीत 4-5 जाणां येतात तेन्ना जावंक पुरो की तांचे हांगासर तसलो एक संस्कार नाशिल्लो की आमचे आदले जे व्हड बरोवपी आनी आशिल्ले थोड्या जाणांक बेजार जावंक पुरो की तांणी आमकां येवन बरें बरयताय म्हणून बेसांव तेंचे बारी उणें आशिल्लें. पूण गोंयांत म्हाका दिसता सबार जाणां आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार हांव नारायण पुंडलीक बाबाक थोडोच वळखता. तांचो मरना काटो म्हणलो तो कोंकणी नाटक मागीर कन्नडांत वय कन्नडांत भाशांतर जाल्लो हांवें कितल्याकी वर्सां आदीं आकाशवाणीर आयकल्लो आनी तो आयकून हांव भारीच एक ताचो प्रभाव म्हजेर पडलो आनी आयले वर तांचे लागीं म्हाका वळख जाली इल्लीशी आनी उलोवप जालें. अप्रुबायेचे मनीस नारायण पुंडलीक वय वय. आनी म्हाका दिसता तांचें नांव काडटना थोडे जाणां आसतात ते शिकय नासतनाच मेस्त्री जातात मेस्त्रीचें काम करनात पूण ते मेस्त्री जातात. जशें पुंडलीक नारायण नायक तांचे बराबर आसल्यार पुरो शिकोवंक जायतें मेळटा. आमचे बराबर एकलोच आशिल्लो चाफरा बाब वय. तुका जर तर शिकचें मन आसा जाल्यार जावं नाटक वा कविता वा कितेंच तांचे बराबर गेल्यार जालें तो सांगूनच आसतालो शिकयत आसतालो. सो शिकय नासतनाच सबार जण मेस्त्री आशिल्ले आनी तसले मेळिल्ले आमकां बाग आनी तसल्यांक आमी तुमी म्हणल्यार बरी सोदून वसा जाय पडटा आनी भुरग्यांनी तशें सोदून वचची गरज आसा म्हूण दिसता. हय रतनबाई हांव एक स्वता चित्रकार सांगली वळख दिली अप्रूप खंय तरी कविता बरयता नाटक करता नटन करता. पूण म्हजे कश्ट हे की म्हाका अप्रूप कशें भोगता हांव कवी म्हूण सांगचें धैर्य येता केन्नाय येना. जशें हांव पेंटींग करता तर अप्रूप केन्ना तरी एक फावटी आज जाल्यार हांव आर्टिस्ट म्हणून सांगूंक धैर्य पावता वा नाटन करतना आज बरें जालें बारीस अप्रूप. आतां तुमी ल्हानपणायरच कविता बरोवंक आरंभ केली. म्हजें सवाल अशें की तुमकां केन्ना भोगलें की केन्ना तुमकां जमलें आतां जाल्यार हांव कवयत्री म्हणून खंयची ती कविता एक तुमी अशी बरोवन काडली आज जाल्यार हांव कवी तें केन्ना भोगलें तुमकां? म्हाका दिसता म्हजी जीण म्हाका कविता बरोवपाक म्हाका जिणेनूच म्हाका दिलें. कित्याक म्हजें सर्वसामान्याची कशी जीण वता तशी म्हजी गेली ना म्हजी वेगळी गेली. तुमी म्हणटाली वेगळी गेली म्हणजे कितें गेली तूं शिकलें ना शिकलें पूण म्हजी 10 म्हयन्याची आसतना म्हजी आवय गेली 8 वर्साची आसतना बापूय गेलो म्हणजे 9 वर्साचे आसतना म्हजे 2 गडगंज आदार गेले जिणेंतले
आनी म्हाका एक इन्फरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक न्यूनगंड सो आयलो. पूण म्हाका दिसता की अशी जीण म्हज्या वाट्याक आयिल्ल्यान हांव खूब ल्हानपणान अशें विचार करतालें आनी म्हाका दिसतालें हांवें व्हड मनीस जावचें. आनी म्हाका दिसतालें म्हाका लोक कांय किंमत अशी दिना तेन्ना हांव दोतोर जातलें, इंजिनियर जातलें अशें म्हाका दिसतालें. पूण कवी जातलें अशें चिंतूना. हांव कितें तरी जातलें आनी नांव मेळयतलें. तें म्हाज्या हातून तें म्हाका दिसता ती चिंतनांनी हांव कवी जालें. आनी तुमी कितें फुडें कितें विचारिल्लें? खंयची ती कविता आसा थंय तर तुमकां गमलें बगलें की ओके ही जाल्यार हांवें ही कविता, आतां जाल्यार हांव कवयित्री. तशें हांवें खूब बरयल्यो कविता. म्हणजे एक हांवें म्हजें कितें जाणा की हांव जें पळयता इन्सिडंट न्ही तें म्हज्या मनांत उरता आनी त्या इन्सिडंटाचेर हांव कविता बरयतां. एक चडशे म्हजेच अनुभव आसता आनी कांय म्हजे दुसऱ्याचे इश्टिणीचे, म्हज्या रिलेशनाचे अनुभव आसता. एक कविता हांवें बरयल्ली, एक दीस म्हणटा म्हाका हांसत राव, संवसारांतलीं सगळीं सुखां एकान एक पुजत राव. एक दीस म्हणटा म्हाका रडत राव, सैमाचे खेळ पळोवन दुखां तुजी गळयत राव. ही एक हांवें कविता आमच्या गांवच्या शेजाऱ्याच्या लग्नाक वताली फॅमिलीचो एक्सिडंट जालो तांच्या लग्नाचे बशीक तेन्ना बरयल्ली. दुसरी हांवें एक निर्शेल्ली जीण म्हणून कविता बरयल्या की पुनवेच्या चान्न्या राती म्होवाळ सूर जेन्ना पडटात कानार, म्हज्या शेणिल्ल्या सुरांची काळी उमास रावता दोळ्या मुखार. तर ती कविता बरोवपाचो बॅकग्रावंड असो की हांव तेन्ना 10वी जावन कॉलेजीन गेल्लें आनी तेन्ना एक गॅदरींग आसता पळय थंय आमचें हें दवरिल्लें. हांव पयलीं गॅदरिंगान पदावी म्हणटालें पूण त्या गॅदरिंगान एक्स स्टुडंटाचे म्हणून हांव रिप्रेजेंट करी आनी स्टुडंटाची कांय पदां कट केली आनी एक्स स्टुडंटाक तांणी दिलें. म्हणजे तांणी ठरयल्लें की एक्स स्टुडंटां पदां म्हणपा लायलीं की उरयो घालप अशें, तांकां पदां म्हणूंक दिवप ना. तें म्हाका खबरूच ना. आनी हांव पयलेंच म्हजें नांव घेतलें आनी हांव तें ए जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया हें म्हजें सगळ्यान आवडटें पद. तें पद म्हणपाक सुरू केली. एक पेरा म्हळ्या बरोबर हुय 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 अशें कितें बोवाळ आनी म्हाका सगळें म्हणटा यो फाट यो यो यो. म्हजें कितें चुकलां, म्हजें सूर वेगळें जालें, म्हजो आवाज येना, कितें जालां तें म्हाका कांयच कळना. हांवें तें एक अर्देच पद म्हळें आनी गेलें परत. आनी हांव ते 15 दीस घरांतल्यान भायर सरूं ना लज्जेन. खरेंच तो बॅकग्रावंड म्हाका मागीर कळ्ळो की तांणी ठरयल्लें की हें करुया म्हणून. तर तेन्ना मागीर हांवें ती ती निर्शेल्ली जीण, म्हज्या शेणिल्ल्या सुराची काळी उमास रावता दोळ्या मुखार. म्हणजे तुमकां साद जालें की तुमच्या मतींत कितें भोगलें तें एक कविते रुपांतर दिवंक आनी तें सगळेंच भायर आयलें. त्या देखून तुमकां बगलें आसतलें की वय आतां जाल्यार हांव म्हाका म्हज्यान साध्य आसा. जें कितें हांव पळयतां, जें कितें हांव चिंतां, जें कितें हांव बगतां तें कवितेन दिवंक. वय न्ही बारीस खूब. उपरांत केन्नाय दुबाव आयिल्लो आसा की हांव कवित्री न्हय म्हणून? हय अजुनूय दिसता म्हाका हांव कवयित्री बरयता. लोक म्हणटा म्हणून कवयित्री, पूण कवयित्रीचे केन्ना केन्ना न्ही 6 म्हयने 8 म्हयने कांयच सुचना. उतराच येना, कविताय जायना. तेन्ना तुका खूब फ्रस्ट्रेशन येता. तेन्ना दिसता की हांव कवयित्री न्ही दिसता, ना जाल्यार म्हाका कविता सुचत रावपाच्यो. पूण आसत कवयित्री नासत. खंडीत जावन आमी खंडीत जाणा तुमी कवयित्रीच म्हणून. कितें म्हळ्यार तसल्यो फार एकावनी एक बऱ्यो कविता हांवें थोड्यो वाचल्यो. इल्लेशें देवनागरींत वाचपाक कस जाता आसात, पूण खंडीत जावन कस जालें तरी वाचून काडटलो म्हणलो एक निचोव केला हांवें.